तकलीफ है हम लोग को। पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया है, भाड़ा भी बहुत कम लग रहा है और बहुत मुश्किल से है हम लोग को। और यहाँ भी जो कोरोना के बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ है और हम लोग को भी यहाँ बहुत गाड़ी हो गया सर, इसलिए हम लोग का हम लोग को एयरपोर्ट पर रखा जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर हम लोग को। आता आमचे पुढे जे आमचे भुरगे आहात ते आता भाडे मारू शकणार हां आणि आम्ही हा जे आम्ही हे गोंयाचेच हा आमचे पायलट गोंयाचेच हा आणि हांव सांगता सर की कितें हां मातशी आमकां ते एअरपोर्टार मातशी एक त्रास दिल्यार बरें पडटलें आमकां अशें हें सांगपाचें हांव लास्ट। त्रास जाता म्हणटा हांगा बिजनस ना आमचे आनी आमकां कांय हें ना, आमी अशें पावसान वतान बी अशें रावतात आमी आनी ताका लागून आमकां एअरपोर्टाक एक पॉइंटर आनी हे दीत आमकां थिंगा लुगार दीत जाल्यार आमचें कितें बरें जावपाक शकता। आनी थिंगा आमी पयलीं आसलेले थिंगा आमी थिंगा काडल्या बरे दीस काडल्या आनी हेचे फुडें जर गव्हर्मेंटान आमकां जर कितें काउंटर नाजाल्यार थिंगा स्टँड अशें कितें दीत जाल्यार आमी आमचे भितर आमी करून घेतले, मॅनेज करून घेतले। आता गव्हर्मेंटान हेल्प करत जाता का आम्ही जायते भशेन आता वास्को म्हटलं इतले ते प्रायवेट गाडी झाला ताका लागून आम्ही खूपशे आम्ही प्रयत्न केले, RTO लेटर दिले, पोलिसांना लेटर दिले, MLA लेटर दिले, कोण कांयच करपाक शकना। प्रायवेट भाडे मारतात पण हिच्यामध्ये आमकां तांकां कांय सांगपाक शकना कित्याक तेंचे बी पोट आहा, आमी कांय सांगपाक शकना। आमची विनंती आहा की तांकां मातशें कितें करून दिवपाचें आनी आमकां मागीर कितें हें करून दिवपाचें। ताका लागून की तुमी जर एअरपोर्टाक आमकां कितें करून दिता आमकां बरे भशेन जातालें ना। आमी हेज्यानी पयलीं केल्लें मरे आमी अप्लाय पण आमकां अजून कांय जालें ना। आनी हेज्या मुखार आमकां तुमी जर आमकां कितें एक आधार दिताले आमी तें आमकां बरें जातालें। आनी पयलीं भशेन आमकां भाडें बिडें कांय ना आनी इतले थिंगा ते प्रायवेट गाडयेवाले एकटेवाले सगळे भाडें मारपाक शकता तर तुमी आमकां कित्याक दिना। आमी विनंती करता की तुमी आमकां मातशें काउंटर दिवपाचें आनी आमकां मातशें कितें हें करून दिवपाचें इतलें आमकां मागता आनी कांय ना।